उडलो एकटे दोन नायली फादर मागा फादर म्हणजे जाणाले म्हाका ते जायची हे जायचे फादर मागाव हांवें जाल्यार ताका सांगून यें तुवें म्हळें कोणाक फादर ओ ताका ताका सांगला खंडीत मागीर म्हाका काडा सांगताय क्रिस्ती म्हणजे मोगाचे न्हू एक सालते सवाल हांवें विचारीन जाल्यार दुबाव बरो की वायट कशें जावप मेळत म्हाका दुबाव बरो की वायट गूड ऑर बॅड डावटींग थोडी म्हणटात बरो थोडी म्हणटात बरो न्हय म्हण पण दुबावाक सांगचे तर दोन तरांचे दुबाव आमी सांगेत एक राजावीक दुबाव आसा राजावीक दुबाव म्हळ्यार इंग्लीश आमी रिजनेबल डावट आनी एक भिरांतीचो दुबाव आसा डावट ऑफ फियर आतां दुबाव भियांचो दुबाव आनी रिजनेबल डावट आनी तूं खंयचो खरो राजावीक दुबाव बरो की या भियाचो दुबाव बरो हाका कितें म्हणटात म्हाका कळटा तुमी हय गे हय पूण आमच्या जिवितांत सदांच असो भियाचो दुबाव हय गे खंय गेल्यार आमकां दुबावूच काले केल्यारय दुबाव आज कितें जाता मागीर कितें जाता फाल्यां काल जाता तांकां कितें जाता हांकां कितें जाता हे आमचे दुबाव कशे येवचे हे भिरांत आमकां कित्याक सिक्युरिटी प्रॉब्लेम हर एकल्या तांची सिक्युरिटी आसा आनी ह्या सिक्युरिटी वरी आमकां जायते प्रॉब्लेम आसा आतां कोणाक थंय कालिंग जालें म्हण सांगतना आमकां अशेंच करता ती भिरांत तेणें न्यूज आयली हे न्यूज आयली तेणें पडलें हेणें ओडलें सगळें हांव अशें दुबाव 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 पूण राजावी दुबाव कितें आसा जर मनीस ताच्या राजावांत चिंतता कित्याक दुबाव जायते करीच आमी कित्याक दुबाव केल्या शिवाय आमकां चड माहीत मेळना आतां सगळ्यांनी सांगलें हांवें आयकून हांव पातयेन जाल्यार हांवें पडचें फोंडाक वयकी कित्याक कोण खरें उलयता कोण खरें उलयना आमी नेना तशें म्हणटा सगळ्यांचें आयकून सगळ्यांचें आयकल्या प्रकार तूं जेश जाल्यार तूं खंय आसतलो म्हण तुका कळयतना तशें कोणेंय कितें सांगलें म्हळ्यार आमी तें व्हरोन पळोवचें म्हळ्यार आमी रिजन रजावचें ताणें सांगलें सोमाज जायत की म्हळ्यार सगळे सोमाज आमी चिंतल्या परी रजाव केल्या परी थोडे फावटी हांव पडचें चान्स आसा ती दुसरी गजाल तशें म्हणटा आसतना आज ज्या वांजेलांत आमकां एक दुबाव मेळटा तोमासाचो आनी आमकां बारीक कशी दुबावूय तोमास म्हण ताका आपोवंक पूण ह्या तोमासाचो दुबाव राजावीक दुबाव की या बियाचो दुबाव आनी हांगा आसा जाप ताचो दुबाव राजावीक जावन आशिल्लो म्हळ्यार रिजनेबल डावट कित्या खातीर थोडे पवित्र पुस्तकाचे तज्ञ तोमासाच्या फाटल्या जिणे विशीं सांगता आसतना ताका म्हणटा आमी जवळो म्हूण जवळो म्हळ्यार कळ्ळें ना तुमकां दोग जाण आशिल्ले आनी जेजूचो पाटलाव करच्या पयले ताचो एक भाव तो मरण पावल्लो म्हूण तशें म्हणटात तशें जाल्यार ताका एका तराची एकसरपण भोगचेलें कित्याक जवळ्याक केदाळ गोत्ता तुमकां जवळी कशी एकामेका वंदन रावतात म्हूण आनी मोगान रावतात कित्याक तांकां एकामेका चोंड म्हण ती जवळी आनी स्पेशली आयडेंटिकल ट्विन्स जाल्यार ते आनीक चड लागीं आसतात अशें जावंक पुरो म्हणटात तशें जेजूचो पाटलाव करून गायल्या उपरांत जेजूच्या संगांत वाडटा आसतना जेजूचो तो मोगाळ सोसीस जावंक पावलो आतां मोगाळ सोसीस म्हण खंय तर आमकां पवित्र पुस्तक उरलें खरो ना पूण एका कडेन माताचो एक उल्लेख आसा जो हांव 11व्या अध्यायांत ते बेतेन्याक वतात लाजाराक मरणांतलो उठोवंक पूण बेतेन्यांत जेजूचे विरोध जायती पितोरी चलतेली आनी सगळ्यांक कळीत आसलें जेजू थंय गेल्यार जेजूक धरन ताका मारतात म्हणून आनी तशें पूण जेजू म्हणटाना हांवें वसा जायत थंय कित्याक तेय म्हज्या बापाची महिमा परगट करचो तो एक म्हाका अवकाश आसा आनी सकट आपोसल म्हणटा नाका वयचें पूण आमचो थॉमस घट म्हणटा आमी ताचे संगी या आनी ताचे संगी आमी मरया तो मरा जाल्यार पळया कोण एका एको मरतना आनीक मरूंक तयार आसा पेद्रून म्हळें ओटले जनावर कित्याक सगळे दवल्यार हांव दवना हांव तुका तुज्या खातीर जीव सयत तयार आनी तसो पेद्रू 3 फावटी नकार करता आमी जाणा वयकी तशेंच म्हणटा आसतना जो हांव मोगाळ सोसीस जाल्यार खाली मरतना कुर्सा म्हणी तो आसलो म्हणून सांगलें नासतना कुर्साच्या वाटेर तो नातुल्लो म्हळ्यार थंयसरी पूण थॉमस तसो न्ही थॉमस म्हज्या सुम्या खातीर हांव जीव दिवंक तयार म्हूण हेरांक तो उत्तेजन करता तशें म्हणटा आसतना तो मोगाचो इश्ट खंडीत आनी अशें म्हणटा आसतना ताचो दुबाव आसलो कित्याक जेजूच्या मोगान जियेल्लो चडानूच जेजूय मरण पावता
आतां जेजू मरण पावता कितें जाता आमी सकट जाणां सकट आपोसल दवरले म्हणून जेजूक सोड न्हू तो मातशी दवरलो खंडीत कित्याक एका वेळार सांगलें ताचे संग मरता म्हणून पूण आतां मरण पळयता ताका बेलो आसतलो पूण जेजू मेल्या उपरांत आतां हांगा ताका एक नवे सांगणी मेळ्ळी तो जिवांत जाला आमी ताका पळयलो आतां हो तोमास इतलो रडून आसूं गे आनी तो ती नातुलो म्हणटात नातुलो म्हण ताका काय कारण दिता कित्याक ताका एकदम निराशपण भोगिल्लें कित्याक जेजू तसो खरो इश्टपण घेतलो आनी तो जेजू येता ना जालो आतां त्या आपोस्तलां म्हणटा वचून हांवें काले करचें म्हणून ताका ताणें ती येवना जावं पुरो म्हणटात तजन पूण जावं की पुरो पूण जुवांवचो वांजेलान ते एक प्रमुख अंश असो मोगाच्या भावा आनी भयणी जुवांवच्या वांजेलान कितेंय घडीत घडटा ती तूं कुणा म्हूण घेता तो सायन तो आजब म्हणना बिलकुल कित्याक ते कुणा द्वारी जेजू एक संदेश दिवंक येता तशें हो आतां राजावीक दुबाव तोमासान दुबाव केलो गी दुबाव मेळ्ळो गी आनी जेजून ताका आपयले ये तोमासा तुजे आड बोट तुजे आड हात आनी कडवळांक घाल पुरो सांगला पूण न्ही जाला गी कित्याक गायांत बोट रिकोवच्या पयलेच कडवळ हात घालच्या पयलीं म्हणालो म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणून वैगी तशें म्हणटा आसतना जे एक कुणा आमकां दिल्या म्हळ्यार ह्या गणिता द्वारे जुवांव एक वर्ते बावर्तेचे सत म्हाका आनी तुका आज दिता थॉमस काल एक ताका एक कुणा तो एक मनीस जावना पूण थॉमसा द्वारे एक वर्ते सत जेजू उगडापे करता आनी जेजू थॉमसाक परत्यान मेळटा आसतना तो मोगान ताका पळयता ते आनी एक सत कित्याक केन्ना दुबाव उसरलो थॉमस पूण जेजू येताना खंडीत म्हूण येताले जेजूक तुवें म्हजें कित्याक दुबावलो कित्याक म्हाका अशें करताय तूं तशें कांय म्हणून ना ते ऐकत म्हणालो थॉमसा ये कितल्या मोगाना पयले हाड तुजें बोट हाड तुजो हात आरे हांव आसां हांगा जिवांत म्हज्या मोगाचें न्हू जेजूक तो वळखालो म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हणालो आनी थंयसर जेजू म्हाका आनी तुका एक वर्ते सत उगडापे करता थॉमसा तुवें पळयलोय आनी म्हाका पाती येयलोय भागीते पळय नासतना म्हाका पाती येतली आनी इसर हांव आनी तूं म्हाकाच्या भावा आनी भयणी भागी आमी कित्याक कितेंच आमकां दिसना जेजू कोण म्हणून कशें म्हणून पूण आतां हो राजावी दुबाव आमच्या आत्मीक पळयणार आसूंक नजो थॉमसाक आसलो कित्याक थॉमसाचें बॅकग्रावंड तशें आशिल्लें थॉमसा जेजूची जिवन पण कितें आमकां कळीत नातिल्लें पूण आज म्हाका आनी तुका स रितींनी आमकां उगडापे केला पवित्र पुस्तक आमच्या मुखार आसा पवित्र शब्द आसा रितीऱ्यो तांतू आंतू पूर आमकां माय दिता जेजू म्हळ्यार कोण तो खरो तो कसो आसा ह्या उन्यान तो कसो आजार आसा कशें हे जेजूचें आजारपण म्हजें आनी तुजें तें आसा पूण हे पूर आमी शिकोवन आनीकय दुबावता तर आमी थॉमसाचे कडेन जाता कित्याक आमचो राजावीक दुबाव जायना आमचे एका तराचे काल म्हणटा आमी एका टायपार आमच्या आपादेरार आमी भावार्थ जियेता ना आमचो भावार्थ गट आसा कित्याक आमचो जेजू जिवान जाला तो आमचे सगळी सदांच आसा म्हणलें ते व्हड एक मिस्टर आमकां दिला आनी आज जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका पळयना तरी सत म्हणटा तो जावन आसा वर्तो म्हाकाचे बाबा आनी भयणी आज आमच्या भावार्थाचेर आमी एक अवलोकन करया आमी न्हीज जावन आमच्या जेजूचेर पाती येता जेजूक आनी की आमी दुबावता मी जाल्या क्षण ओडलो इकडे दोन नायली फादर मागा फादर म्हणजे म्हाका ते जायची हे जायचे फादर मागाव हांवें जाल्यार ताका सांगून यें तुवें म्हळें कोणाक फादर ओ ताका ताका सांगला खंडीत मागीर म्हाका काल्यार सांगताय हांव व्हड की तो व्हड कितें म्हणटा तुमी हांव व्हड की तो व्हड तो दिसना फादर तूं दिसताय वा तशें जाल्यार जावं पुरो तशें दिसना म्हणून हांव दुबाव करून गेल्यार मागीर ताणें काले सांगचें आमकां काले मजत करची हे जावन आसा म्हजें आनी तुजें भावार्थ म्हळ्यार कितें आमी हांगासर येता त्या खातीर आमचो जेजू आमचे संगी आसता आसतना हांवें सांगलें आमकां कितेंच भिरांत ना तो भिरांत आमकां थंय आसा तर एकच एक आमकां करेक्ट कळटा आमचो भावार्थ आनी गिताचें थंय घट जावना काल एक स्त्री आयली आनी म्हणाली ताची एक भयण आनी ती आयली पादा नवें घर जालां पादा एक वर्स जाल्यार घरा भितर रावंक आयकना तसो पती आदल्या वर्सान धरलो पूण घर बांदून पुरो जाला अवकाल जाला पूण त्या घरा जागा कित्याक बेन दिसता पादा तिका खंय वय बेन दिसता न्ही कसलें बेन तें ना पादा ती माग नागो रेतीर गे पुरो येता पादर वय गे आनी की बी येता न्ही गे मागणे रेतीर काले प्रयोजन पडटा मागाच्या भावा आनी भयण आनी की तुका भिरांत आसा तर
ताका हांवें सांगलें तिका सांगलें एक अंतर आसा म्हाका गोत्ता आसचें हांवें कदाळे म्हणचे तें ई जेजू मुजे थंय राव जेजू मुजे थंय तूं संगी आसतना नाका म्हाका का कोत्ता गे तुमकां पळया म्हणया ई जेजू पातयेता आमी पातया वगी तो वो जेजू आसतना आमी भियोवचें नाका बाबा आनी भयणी तोमासान आसलो तो भाव आमच्या थंय आसूं नजो म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा हर एक पट इगती रिकता आसतना खंय पळोवचें नाका त्या ताब्यानाकांत तो जेजू खरेपणी आसा म्हज्या आनी तुजे खातीर राखता आसतना भितर रिकतना एक ते उडास धरया म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा म्हूण एक नमस्कार करया ताका आनी ते तर म्हाका ते बघा तशें म्हणटा हांगा मात ताका नमस्कार केल्यार तशें न्ही आमचे संगीत सदांच आसता पूण एक ताका सपरेट हांगा जाग्यार दवरला आमी कित्याक आमची अस्क सैंब आमी तसो उडास काडिना पूण इगर्ज येतना म्हण एक फुडें उडास कर म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या देवा म्हण ताका मान करया आनी खंडी जावन हो मान निर्फळ जावचो ना तो जेजू म्हजे आनी तुजे संपतलो तर सांग तोमास आमचे पसत विनंती करूं आनी ताणें ताच्या भावार ताच्या सतान उसरले ते सत हांव आनी तूं सदां म्हज्या जिवितांत आनी तुज्या जिवितांत उसरोंक फावो आमेन.